गोंय सरकारान जमनी बळकावपाचे केशी हाताळूंक नेमिल्ल्या कमिशन ऑफ इन्क्वायरीचो अध्यक्ष बॉम्बे हायकोर्टाचो निवृत्त जुईज व्ही.के. जाधवान शुक्रारासावन कामाक सुरवात केली। रजिस्टर जाल्ले केशींची एसआयटी एसपीन ताका म्हायती दिली। सांजे पाट्यावेल्या कचेरेचे इन्स्पेक्शन केले। कमिशनाक काम ह्या मुद्द्यांचेर आसतले। गोंयांतली खाजगी हेर खंयचीय जमीन बळकावपाची केस आसूं, सगळ्यो हाताळप, ताची चवकशी करप आनी संबंदीत अधिकाऱ्यांची जबाबदारी थारोवप। तशेंच जमनी बळकावपाचे केशींत सरकारी अधिकारी वा हेर खंयचेय समाज वावुरपी फुडाऱ्यांचो आस्पाव आसा काय ना तें सोदून काडप। इतल्या मोठ्या प्रमाणात जमनी बळकावपाची प्रकरणां कशी जाली ताचो तपास करतना प्रशासकीय वेवस्थेंतले बोथे उणीव आड नजर केल्ल्या गजालींचोय तपास करप, कायदेशीर गजाली पळोवप। फुडें जमनी बळकावपाचे केशी जावच्यो न्ही म्हूण प्रशासकीय वेवस्था कायदेशीर गजाली बदलपा खातीर पावलां उखलूंक उपाय करपाक कारवाय करपाक सरकाराक शिफारस करप। जमनी बळकावपाची आनीक प्रकरणां जावंक जायना म्हूण सरकाराक कायद्यांत सुदारणा करपा विशीं शिफारस करप। सुत्रांकडच्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण नोव्हेंबराच्या दुसऱ्या सप्तकासावन आयोगाच्यो सुनावण्यो सुरू जावं येता। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आनी शिरीष कुंकळकार वांगडा लौकीक शिलकार।